करया. फर्स्ट मंगलाचरण संगुक श्रीमती हेमापै माताजी यत्तस मागिरी शिक्षाष्टकम संगुक डॉक्टर कामाक्षी माताजी यत्तसची. ओव्हर टू यू हेमा माताजी, तुम्ही स्टार्ट करत. हरे कृष्णा. सकाळी नमस्कार. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च. श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धांत सरस्वती इति नामिने. श्री वार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः. माधुर्य उज्ज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्ती श्री गौर करुणा शक्ती विग्रहाय नमोस्तुते. नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत ध्वांत हारिणे. नमो गौरकिशोराय साक्षात वैराग्य मूर्तये विप्रलंबार सांबोधे पादांबुजाय ते नमः. नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ती स्वरूपाय रूपानुकवराय ते गौरवीर भाव भूमि स्वं निर्देष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः. वांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः. पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकम. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. जयतां सुरकौपंगोर मम मंद मतेर्गति मत सर्वस्व पदांबोजो राधा मदन मोहनो दिव्यादुरंदारण्य कल्पद्रुमादः श्रीमद रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद राधाशील गोविंद देव्यो प्रेष्ठालिभिः सेव्यमानौ स्मरामि. श्रीमान रासरसारंभी वंशी वटतटस्थित कर्शन वेणु स्वनैर्गोपी गोपीनाथ श्रियेस्तुना तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा.
चेतोदर्पणमार्जनम् भवमहादावाग्निर्वापणम् श्रेयकैरवचन्द्रिका वितरणम् विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनम् प्रतिपदम् पूर्णामृतास्वादनम् सर्वात्मस्नपनं परम् विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनम् नाम्नाम् अकारि बहुधा निज सर्वशक्तिः तत्रार्पिता नियमितस्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवम् ईदृशम् इहाजनेन अनुरागः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति अहैतुकी त्वयि अयि नन्दतनूज किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधा कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूलिसदृशं विचिन्तय नयनं गलदश्रुधारया वदनं गद्गदरुद्धया गिरा पुलकविचितं बहु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्द विरहेण मे युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्द विरहेण मे आश्लिष्य वा पादरतां विनष्टो माम् अदर्शनान् मन्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटः मत्प्राणनाथस्तु स एव न अपरः श्रीकृष्णार्पणमस्तु हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा Hare Krishna. We welcome all devotees and guests and students who have come for our monthly youth festival, Prerna. I feel very inspired and grateful that you have decided to spend your Saturday evening in a Hare Krishna temple. Not Saturday evening, generally, most people, they would be in movie theaters. Or I would have been not surprised if on a Saturday evening you would be partying somewhere or at the nearby Chowpatty beach, or maybe nowadays standing in line at the ATMs. But so nice that you come here. I am very grateful that you want to understand this subject matter. I'll be sharing with you a few principles and few things about success which I have understood. Now I want to give a disclaimer. Different people view success differently. Now my presentation is a result of my own study and observations and experiences over the last, I would say, 7-8 years when I started reading some success literature. And then practicing certain principles have given me some results. And chanting Hare Krishna has helped me in a certain way. So I'm going to share my thoughts. So please hear it with an open mind, and if it helps you, I'll consider my life worthwhile. And if it doesn't, better luck next time. Okay, so what is success? Let us begin straight away.
Now, who would like to, I want to ask a question. When you hear the word success, who comes in your mind or what comes in your mind? Anybody? Anybody loudly? Yes. So, I'm saying what, some name or something, what comes to your mind? Success. Huh? Bill Gates. Dhirubhai Ambani. Zuckerberg, Narendra Modi. So all of you have immediately some name comes to your mind. Success means some name. Now, I am going to share with you in today's class how you could also attain success based on two things. I am going to share some principles of success, and some principles mean some laws which are universal, and some tools or techniques by which you could be successful. Both are different. Which one would you like to hear? Both. If you had a choice. Tools. Everybody wants techniques. हमको tools दो, success मिल जाएगा. What is more important, principles or tools? But what do you want? So this is it. All of us have been exposed. What do you want to hear? Tools. What is more important? Principles. Like everybody I meet, बहुत अच्छा किया मोदी जी ने, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया. But आप वोट देंगे next time? It's interesting. It's one thing to say what is politically right. Principles are more important. But what we actually want? Techniques to become successful. So we need to understand the difference between the two. Principles are laws. They are universal. Whether you are a Chinese, Indian, Muslim, Hindu, if you follow these principles, you will be successful. And if you violate these principles, you will be a failure. And law and techniques or tools are time, place and circumstance specific. What is a tool for me may not be for you. But I will nevertheless share with you what helps me. But you can discover your own tools. But principles are more important. Because success in our lives, which is cyclical, is very difficult to define. Like for example, for a 3-year-old child, success is if he doesn't urinate in his pants. And when he's 7 years old, success means if he can somehow come back home alone. And when he's 12, 13, success is if he has good friends. And when he's 18 years, he thinks success means I get a driver's license. At 21, his success definition becomes I get a degree. At 26, success means I have a good job. At 33, I have a good family with 2-3 kids. At 45, I have good savings. That is success. At 50, my children are getting settled. I am successful. At 60, if I can still keep my driver's license, then I am successful. At 70, my success is if I still have my friends with me. And at 80, I am successful if I can still come home alone. And at 90, if I don't urinate in my pants, I am successful. So life is a प्रभुजी स्टार्ट करूची की यस माताजी हरे कृष्णा सगळ्यांकची आज उपस्थित आशिल्ले पुरा बांधवांक शिक्षाष्टकम आम्ही शिक्षाष्टकम म्हणलेले एक सेशन स्टार्ट केलेलं आसा. आज इता जे वर्स 2 आम्ही शिकच्या वता सची. सो
ॲज द नेम सजेस्ट शिक्षाष्टकम म्हळ्यार शिक्षा म्हळ्यार इन्स्ट्रक्शन्स आणि अष्टकम म्हळ्यार 8 वर्सेस. आणि हे कोण बरयल्ले जेव्हा कोण कंपाईल केल्ले म्हळ्यार चैतन्य महाप्रभू. तुम्ही पुऱ्या लोकांना इंट्रोडक्शन सेशन कोण कोण जॉईन केलेलं आसा आनी पुरो आयकल्लें आसा पुरो कशी ताजे एसेन्स कितले चंद करून आमकां दिल्लेलो आसा आनी हांगा वरी कशी भक्ती योग कशी आमी एटेन करता ताजे एसेन्स बेसिकली आमकां चंद रितीन शिकच्या मेळटा. हेमा माताजी आणि डॉक्टर कामाक्षी माताजींना भारी लायक करून घेणं हे सांगिल्लें आसा. आयचे वर्स सांगच्याक मथुरा माताजी येता आसाची हांव एक 2 लायन सांगून ताजे एक अर्थ कसो आसा तुमकां हांव एक जस्ट हांव मेन्शन करता. बट ताजे आनी इन डिस्क्रिप्टिव्ह वेन तो आमकां जी शिकच्या मेळटा आसा मथुरा माताजी लेगीत. नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्तेस तत्रार्पित नियमित स्मरणेना कालः एतत्प्रसी तव कृपा भगवान् ममापि दुर्दैवमित्रस्तम इह जानीनानुरागः. सो हे वर्स आज आमी शिकच्या वता आसाची हाजे अर्थ कसन की म्हण सांगल्यार देवाले नांवाचे बगे आमकां हांगा शिकच्या मेळटा आसा. आणि ते एक नांव आमकां आमगे जिवनांत इतलें बऱ्यापणा इतलें आमकां हे दिता की ते एक नांव पुरो म्हणून हे वर्सांत आमकां शिकच्या मेळटा आसा. आणि देवाले नांव एक जावं 2 म्हूण न्ही कोटी शतकोटी नांव आसाची. मस्त कॉमन जावन आमी ताका कृष्णा म्हण आपयताची जावं गोविंदा म्हण आपयताची. एक दिव्य नांव तांतू एक दिव्य शक्ती बी आसा. आणि आमी आतां चॅन्टिंग बी करता आसले प्रति एकादशीक आमकां चॅन्टिंग करची कशी म्हणून आमकां शिकयता. तुम पुरो लोकांना अर्थ करून घेतलेलो आसा पुरो मस्त हार्ड अँड फास्ट रुल्स म्हूण काही ना चॅन्टिंगाक. इजी जावन आमी एक स्टार्टिंग एक मंत्र म्हणून कडेन आमी चॅन्टिंग स्टार्ट करताची हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. आणि देवानच आमकां सांगल्या की कलियुगांत हे एक चॅन्टिंगच तुमकां पुरो हरिनाम एक पुरो म्हाका तुम्ही अप्रोच करका म्हळ्यार म्हणून सांगिल्लें आसा. सो तांगे देवाल नांवा बगे आमी आजी चड अर्थ करून घेताची आनी ताजे निमित्त आमी कशी भक्ती योगान ताका आमी देवाक प्राप्त करूं येता म्हणलें एक आज आमी शिकच्याक वता आसाची. आयचे स्पीकर तुमकां हांव सांगिल्ले बारी मथुरा माता देवकी माताजी तांकां हांव वेलकम करता आसा. तांगेले बगे एक साना इंट्रोडक्शन दिवका म्हळ्यार तुमकां चेडावत पुरो लोकांक वता आसा. प्रति सेशनांत एकादशी सेशन आसा पुरो जावं तांचे आमगेले एक्टिविटी सोशल एक्टिविटी ड्रामा सेशन्स जावं कोंकणी प्रिचिंग सेशन्स तांणी हमेशा आमकां एक सिनियर मेंटर जावन आसाची. तांणी गुडगांवांत रिसाय तांणी आसचे आनी तांणी हिज होलिनेस जयपताका स्वामी महाराजाले डिसायपल जावन आसाची. शी इज एन एक्टिव्ह इस्कॉन बुक डिस्ट्रीब्युटर आनी प्रत्येक सेशनांतूच तांणी एक्टिव्ह जावन आमकां मेंटर करता आसाची. माताजी हांव तुमकां वेलकम करता आसा. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. सो तुमकां मस्त मस्त धन्यवाद म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी दिलेल्याक भागवत पुराण कोंकणी सक्कटी म्हाका मिगेल धन्यवाद आनी मिगेले नमस्कार. हांव एक कीर्तनेन हे स्टार्ट करता. हे भक्ती विनोद ठाकुराले बरयल्लें पद. बोल हरि बोल 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 बोल हरि बोल. मानेरानंदे भाई बोल हरि बोल मानेरानंदे भाई बोल हरि बोल बोल हरि बोल बोल हरि बोल बोल हरि बोल. जनमे सुखे बोल हरि बोल जनमे सुखे बोल हरि बोल बोल हरि बोल बोल हरि बोल बोल हरि बोल. मानव जन्मे पाय बोल हरि बोल मानव जन्मे पाय बोल हरि बोल बोल हरि बोल
बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल। सुखे ताके दुखे ताको बोल हरि बोल, सुखे ताके दुखे ताको बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल। चंपा देवी पढ़े भाई बोल हरि बोल, चंपा देवी पढ़े भाई बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल। ग्रहे तक दुख बने थाको बोल हरि बोल, ग्रहे तक दुने थाको बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल। कृष्ण रे संसारे थाके बोल हरि बोल, कृष्ण रे संसारे थाके बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल। असत्य संगे चारी भाई बोल हरि बोल, असत्य संगे चारी भाई बोल हरि बोल, 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 बोल हरि बोल। वैष्णव चरणे पड़ी बोल हरि बोल, वैष्णव चरणे पड़ी बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल। गौर नित्यानंद बोल, बोल हरि बोल, गौर नित्यानंद बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल। गौर गदाधर बोल, बोल हरि बोल, गौर गदाधर बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि बोल, बोल हरि बोल। गौर अद्वैत बोलो, बोल हरि बोल, गौर अद्वैत बोलो, बोल हरि बोल, 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 बोल हरि बोल। हरि नाम संकीर्तन की जय, शिल प्रभुपाद की जय, शिल गुरुदेव की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेष्टानि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. सगळ्यांक स्वागत. हांगा आयिल्ले वैष्णवे तुमिगेले नमस्कार. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. आयची सेशन ग्लोरीज ऑफ हरिनाम. त्या खातीर हे भक्तिविनोद ठाकुराले सॉंग ताका करेक्ट आस म्हणून हांवें सांगले. हाजे अर्थ थोडेची हांव कोंकणीन सांगता. भक्तिविनोद ठाकूर सांगता, ओ ब्रदर्स, ओ भावंडानो, हरिनाम जप कराची. जप तुमगे प्रति जन्म जन्म तुम्ही संतोषान हे हरिनाम जप कराची. तुमका मनुष्य जन्म मेळ्ळा, तुमका सुख असो दुःख असो, तुमका सोल असो गेलव असो, हरिनाम जप कराची. मनुष्य जन्म मेला त्या निमित्त तुम्ही हरिनाम जप कराची. तुम्ही घरा राबोची, रानां राबोची जाल्यार हरिनाम जप कराची. ओ ब्रदर्स, भावंडानो, तुम्ही अभक्त संग सोडाची आणि वैष्णवार पादांतू आश्रय घेऊन हरिनाम जप कराची. गौरांग, नित्यानंद, गदाधर, श्री अद्वैत तांगेले नाम जप कराची
आणि हरिनाम जप कराची म्हणून भक्तिविनोद ठाकूर सांगता. सो हे आयचे टॉपिक हे मस्त करेक्ट झालं म्हणून हांवें हे सॉंग सांगले. आता फुडली सेशनांत माताजीन सांगिल्ले थोडे आमी रिकॅप्च्युलेशन करूया. माताजीन कसं सांगले म्हळ्यार हे हरिनाम गितील निमित्त हे भवसागर व्हडले भारी कष्टाचे ते कसं जाता म्हळ्यार एक गायचे पाया फोंडात कितले उद्दा धरता तितले सानशी जावन आमकां भवसागर तितले सुलभेर आमकां पार करूं जाता म्हूण सांगले. मागीर झारखंड रानांत महाप्रभून ते क्रूर प्राणीक समीत हरिनामाक नर्तन करतश केले. ते प्राणी तांगे प्राणी गुण कसं म्हळ्यार जिंके आणि वाघाक एक वैरत्व असता. ते वैरत्व भावान समीत सोडून हे हरिनामा निमित्त त्यांनी सोडले आणि त्यांनी त्या हरिनामाक नर्तन केले म्हणून सांगले. अनेक माताजी सांगितले कसं म्हळ्यार हरिदास ठाकूर व्रत हरिदास ठाकूर तपस्सु वायकर वेश्य तमोगुण आशिल्ली हरिनामा निमित्त चेंज जावन ती व्हडली भक्ती जाता. तिवे हरिदास ठाकूरा म्हणजे 3 लाख दिसाक जप करतल जाता तसल म्हणजे भक्ती येता तिका. आणि ते सकट फुडली एग्जाम्पल जाल्यार आतांचे नवे कसले एग्जाम्पल एक 60, 70, 80 इयर्स फुडले प्रभुपादान ते पाश्चात्य देशांत ते हिप्पी जनाक हे हरिनामा निमित्ताची चेंज केले. प्रभुपादान काही तांकां लक्षगट रुपये दिनी काल हरिनामानाची त्यांनी तांगे तमोगुण सोडून त्यांनी भक्त जालेची ते एक भारी हरिनामाचे महिमा हे हजेन सांगता आसा. मागीर अनेक माताजी सांगिल्ले कसं म्हळ्यार वैष्णव अपराध ते गोपाल चक्रवर्ती सांगता कसं म्हळ्यार ते साध्य ना नामाभास केल्यार मुक्ती मेळना. तशी नामाभासान मुक्ती मेळटा जाल्यार मिगेल हांव नाक कट करता म्हूण सांगता. तेन्ना हरिदास ठाकूर सांगता अय्यो तो अज्ञानी ताका कसली गोत ना ताणें हरिनाम जप केलेलो ना तशी मी तो तशी सांगता आसा वॉट न्ही तशी जायन जाल्यार हांव मिगेल नाक कट करता म्हूण सांगता. जाल्यार थोडे दिवसांक तसं जाता ते गोपाल चक्रवर्ती ताका कुष्ठरोग येवन नाक पुरा करगून वता. हे माताजीन आमकां फुडली सेशनांत आमकां हरिनामाची महिमा कितली म्हणलें सांगिल्लें तेंची हांव आतां ते कंटिन्यू करता आसा. आयचे माता हिने सांगला ऑलरेडी नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ती तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन कालः. नाम म्हणून सांगले नाम हाजे अर्थ आमी सुरे पळया. नाम म्हळ्यार भगवंताले पवित्र नाम. आकारी म्हळ्यार प्रकट जाला. बहुधा म्हळ्यार विंगड प्रकारार तो विंगड नाम. निज सर्व शक्ती म्हळ्यार सर्व प्रकाराचे शक्ती हे नामात आसा. तत्र उसमे तत्र म्हळ्यार हांतू हे नामांतू. मागीर अर्पिता म्हळ्यार भरला. अर्पिता म्हळ्यार भरला. नियमित म्हळ्यार नियम. स्मरणे म्हळ्यार स्मरण करचे. न म्हळ्यार नाही ना. मागीर काल म्हळ्यार कालाचे विचार. हाजे अर्थ ऑलरेडी माताजी सांगला थोडेचे हांव सांगता आसा. कविराज गोस्वामी हे प्रभू हे कृष्णा हे पुरुषोत्तम भगवंता तुगेल पवित्र नाम सकडे आमकां हे जिवीक एक सौभाग्य हाडचे तसल तुगेल पवित्र नाम तसल शक्ती आसा. आमकां एक सौभाग्य हाड तसल शक्ती आसा. तुगेल मस्त नाम आसा तांतू कृष्णा म्हणून आपयता तुका गोविंदा म्हणून आपयताची. ह्या पुरा तूं विंगड विस्तार घेता पळय तशी तुका विंगड नाम येवन आसा. ह्या नाम स्मरण करच्याक एक कसले एक नियम ना एक काल ना.
तसल तुगेल नाव म्हणून सांगता कृष्णराज गोस्वामी बरेला प्रभुपादान अज बरेल चैतन्य चरितामृतात. आता आम्ही पळया कसकसल नाव असं भगवंताक. ಕೆಲವು ಜನ ಗೋವಿಂದ म्हणून आपयतात, ಕೆಲವು ಜನ ನಾರಾಯಣ म्हणून आपयतात, ಕೆಲವು ಜನ नमो भगवते वासुदेवाय म्हणून आपयतात, ಕೆಲವು जन श्रीराम जय राम जय जय राम म्हणून म्हणतात. पुर मस्त सकड नावान आपयतात. विष्णू सहस्रनामात पुर सहस्र नाम अस पूर ज्याला प्रति नावांतू तांतू शक्ती देवान घरल्या अस प्रत्येक नावांतू ती शक्ती अस. आता लास्ट विष्णू सहस्रनामात सांगतात कसं म्हणाले, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नामावरानने. म्हणाले अर्थ कसं नाही अजय, सहस्र विष्णू नाम तीन राम नामाक सम म्हणून सांगतास. तू राम 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 म्हणल्यारी सहस्र विष्णू नाम घेतला म्हणे जाल्ले म्हणून सांगतास. तसताना कितले रामनामात कितले महत्व पळयाच राम. अंतू कसं म्हणारी एक कृष्णाल नाम तीन रामनामाक इक्वल म्हणून सांगतात. एक कृष्ण नाम घेतल्यारी तीन रामनाम इक्वल म्हणून सांगतात. आता आम्ही हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हांतो हरे म्हणाले 8 पंथ येता, कृष्णा म्हणाले 4 पंथ येता, रामा म्हणाले 4 पंथ येता, टोटल 16 नाम. हे कसले अर्थ किती पण सांगला जाल्यार आम्ही मंदबुद्धी विसरचे आम्ही जन. सो आपास आम्ही उडगास करूया. आम्ही दुसऱ्यांक कोणाक सांगता म्हणजे आम्ही करेक्ट सांगच्याक आम्ही प्रयत्न करता. त्या खातीर आपास आम्ही ऐकता रावता. सो हरे म्हळ्यार कृष्णाली आल्हादन शक्ती अंतरंग शक्ती ती राधा राणी. तिक मागचे आम्ही हरे आमका अंतरंग शक्ती तू कृष्णाल सेव दी, आम कृष्णाल सेव दी. अरे आमका ते रामाल सेव दी म्हणून ते मागचे. आणि तो कशी म्हणारी ती शक्ती थ्रू आम्ही शक्तिमाना लागी वचे. ती राधा राणी थ्रू आम्ही कृष्णाला वचे. हे एक प्रार्थना. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. अंतु कली संतरण उपनिषदांतू सांगला पण मस्त रेफरन्स आम्ही शास्त्राचे आधारारी हे सांगताचे. इति षोडशक नाम कली कल्मशनाशनम नातः परतरोपायः सर्व वेदेषु दृष्टते. हे षोडशक म्हणारी 16 अक्षर आशिल्ले नाव. आता हांव सांगिल्ले 16 कसले 8 हरे 4 कृष्ण 4 राम. तशी 16 अक्षर आशिल्ले हे नाम. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ये पूरा वैदिक लिटरेचर पूरा वैदिक शास्त्र आम्ही अध्ययन केला कोरून हाजी या मंत्राक सम जावचे इक्वल जावचे खंयचेची नाव ना म्हणून सांगता हे कली संतरण उपनिषद. नेक्स्ट आणि हे कलियुगाक हे महामंत्र आमगेले कलियुगाचे दोष निवारण करूक हे एक महामंत्र म्हणून सांगता. सो भगवद्गीतांतू सांगला 9 अध्यायांत यज्ञानाम जपयोस्मी म्हणून जप करची हांव यज्ञ खंयची म्हळ्यार जपा यज्ञ हांवाची म्हणून सांगता आसत. तेंचे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 जप हांवाची म्हणून तांतू सांगता. आता हे हाजी कसले महिमा हाय कसले हाजी जप केल्यार आम कसले बेनिफिट्स मेळटा ते आम्ही पळया. कृतयध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजथो मुखे द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद्धरि कीर्तनात. म्हळ्यार हांतू सांगतात कृतयुग म्हळ्यार सतयुगांतू
मस्त तपस करता आशिल्ले, ध्यान करता आशिल्ले विष्णूले, ध्यान. नेक्स्ट त्रेतायुगांत यज्ञ करता आशिल्लीं ती. द्वापरेंत मूर्ती पूजन, विग्रह आराधन करता आशिल्लीं ती. हे पुरा हाजे फळ आमकां कलियुगांत हरी कीर्तनांत मेळटा म्हूण सांगता. हे 12 स्कंद 3 चॅप्टरांत 52 श्लोक तांतूं सांगता आसा. म्हळ्यार पुरा हे सतयुगाचे, हे त्रेतायुगाचे, द्वापर युगाचे कसले युग धर्म आसा ताजे फळ पुरा आमकां हे हरिनाम संकीर्तन केल्यार मेळटा. म्हणटना हरिनाम संकीर्तन कितलें महत्व जावन आशिल्लें. आनी तूं कसं म्हळ्यार नामाची कृष्ण, नामरूपी कृष्णावतार. कृष्णानं नामांतू अवतार घेतला. नाम आनी नाम न्ही तू कसले डिफरन्स ना. नाम आनी नाम न्ही तू कसले डिफरन्स ना म्हूण सांगता. ताका एक सारी काणी सांगता. सगळ्यांक गोत तशें पुरो जाल्यार आपास उडगास करून घेवया. तुमको तो सेतु बंधन करतना पुरा वानर सेना फातरा वयरी राम राम म्हणून घालून ते उदकांत उडयता. तेन्ना कसं जाता तो फातर बुड्डना पोवता. तशीच रामू लेखता की हो पळय हांव एक फातर उडयता म्हणून फातर उडयता. फातर उडयल्यार बुडकनी तो फातर भितरी समुद्रा भितरी वतके. तेन्ना हनुमंत सांगता पळय तूं हात सोडल्यार तुगेल आमकां आश्रय ना तर जाल्यार आमी बुडचेची. तेची फातर तूं सोडल्यार भगवंता आमी खंय वांचू जाता. तुगेल आश्रय सदां आमकां जेवता. तशें मीत तूं सोडल्यार फातर तो बुडलो जाल्यार पळय तुगेल नाम आमी फातरार बरयल्या ते पवता आसा. म्हळ्यार नामाक कितलें महत्व आसा म्हणून आमकां कळटा. आतां पुरे ते दिस नागराज किडीन पुरा मस्त सांगलें. हरिनाम नेनेदरे कुलकोटी उद्धरी सोदो, हरिनाम नेनेरे ಹುಚ್ಚಪ್ಪಗಳಿರ. ಮಸ್ತು ಸಕಳ ಪುರಂದರದಾಸ ನೀನ್ ಯಾಕೋ ನಿನ್ನ ಹಂಗ್ಯಾಕೋ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಬಲ ಒಂದಿದ್ದರೆ ಸಾಕು म्हणाले. कन्नड तुम ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕರ್ದು ಜತ್ತ कन्नड ಗೊತ್ತನಾತಿಲ್ಲ कळना जाल्यार ह्या पुरंदरदासान तेच सांगले. जाल्यार कोण हाजे फॉलो करता आसा, कोण हे पुरंदरदासान सांगिल्ले आमगे जिवनांत आमी अळवडसून करता आसाची. कितले की जन सिंगर्स पुरा हरिना वैरी मस्त पद सांगताची. अन्नमाचार्य कीर्तना ते त्यागराजल कीर्तना हे ते पुरा मस्त जन सांगताशी. ऑफकोर्स तांकां ताचे ते कीर्तन केले मागीर तांकां फळ मेळटाचीच. जाल्यार तांणी हे हरिप्रेम घेवच्याक ते तपस्सू करनाची. कोल्ल्यार कोणकी एक दोग जण करच्या पुरोचे. ते हरिप्रेम घेवचे खातीर तपस्सू करनाची. आमकां हे हरिप्रेम घेवचे खातीर कशी करता म्हळें आमकां चैतन्य महाप्रभून सांगलें. चैतन्य महाप्रभू तो दीक्ष घेवन येतरी तागेला कोणाला दीक्ष घेवन केशव भारतीला दीक्ष हरिनाम दीक्ष घेता तेन्ना सांगता तागेले गुरु लागी. कसं सांगता म्हळ्यार धैर्य धरिते नारी हैलाम उन्मत, हासी कांदी नाची गाई ए मदमत्थ म्हणून सांगता. हांव हे हरिनाम घेतना म्हाका कसले भावोद्वेग जाता. हांव पिश्या म्हणके हांसता आसा, हांव रडता, हांव नांदता, हांव हे पद सांगता. म्हाका हे कसलें जाता म्हणून तेगेल गुरूला वचून निमगीत चैतन्य महाप्रभू. तेन्ना तेगेल गुरू सांगता कृष्ण नाम महामंत्रेर येईत स्वभाव, येई जपे तार कृष्ण उपजये भाव म्हणून गुरू सांगता. कसं म्हळ्यार हरे कृष्ण महामंत्र स्वभाव तुची ते तू सांग भितरी तुमका प्रेम उन्माद येता म्हणून सांगता. तसले चैतन्य महाप्रभून ताका ते हरिनाम घेतले सता उड ताका उन्माद येवन भावद्वेग जावन तो नृत्य करता आशिल्लो. तशीच हे प्रकाशानंद सरस्वती ते मायावादी वाराणसी तू सांगताचे. हे कसले
यो चैतन्य महाप्रभु पूरा जना मेळ्ळो रस्त्यार पुराची हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करून नांदता आसा म्हणून. तशी तांणी मस्त सकट उलयता आसताची चैतन्य महाप्रभु कसलीय जवाब दिना. एक दीस महाराष्ट्र ब्राह्मण तांगेले घरकडे आपयता हे पुरा वैष्णव गोष्टी पुरा वैष्णव जनाक मेळ्ळो आपयता. चैतन्य महाप्रभु बता. चैतन्य महाप्रभु कसं हे सांगला एक काणी भायरी बेसता भायरी आंगणात बेसता तेन्ना तांणी पुरो सकता गेले तेज के चैतन्य महाप्रभु तेजू कोटी सूर्या म्हणके तेज आसके तसलो थंय भायरी नेलारी बेसून आसता. हे प्रकाशनंद सरस्वती पुरस्तानी वैष्णव पुरस कडी येवन हे कसला हे हागे तेज असून पण तू कसला हांग बसला यो भितर यो म्हणून आपयता ते. तेन्ना सांगता तू केशव भारती हागेला ह्या दीक्ष घेवन तू कसला की हे रोडा रस्त्यार पुरो सकड कीर्तन करून नांदता आसा. आम्ही निजावतून वेदांत तत्वदर्शन हे सकड पुरो वाजूका हे सकड सांगता हे कसं तू सांगता. तेन्ना सांगता मिगेल गुरु न्हू हांव एक मूर्ख तू मूर्ख म्हाका तू खाली एक हरिनाम जप केला हरिनाम संकीर्तन केला पूर मात्र म्हणून सांगला म्हणून सांगता. म्हाका ते हरिनाम संकीर्तन केल्ली सता म्हाका मिगेल आंगांत कसले एक प्रेम उद्वेग घेवन म्हाका पिशा म्हणके हांव नृत्य करता म्हणून सांगता. तसल ते हरिनामांत तसल नमने शक्ती आस म्हणून चैतन्य महाप्रभु सांगता. आता हांतू हरिनाम कशी केल्यार कसं फल मेळटा म्हणल्यार आमी पळया. सांगता कसं म्हळ्यार खायते शुहिते यथा तथा नामलय काल देश नियम नाही सर्व सिद्धी हय. हांतू कसं म्हळ्यार देश काल ताजी कसलेची लॅक ना. कोण खंयचे व्यक्ती खंयचे अपात्र खंयचे तू व्यक्ती ना हे हरिनाम जप करीत. तू खाताना जप करीत सांगेता न्हिदताना सांगेता तशी केन्ना जो सांगला तुका सर्व सिद्धी येता म्हणून सांगता वय. करेक्ट हे सांगील वय. जाल्यार आमी दिवसभर टीव्ही पळोवचे मागीर रात्री 10 घंटा नंतर करून दोळ करून जप करचे ते समने. कोण 24 hours कोण हरिनाम आस तांणी करेत आम्ही करून निजांतून हे ब्रह्ममुहूर्तारीची केल्यार भारी लायक. ब्रह्ममुहूर्ता 16 राउंड 1-2 घंटे बैसून जप केले आनी मन दिवन आम कसले तेन्ना मनांत तें करता हें काम करता तें काम करता म्हळ्यार मात येना तेन्ना जप करचे ते भारी लायक ब्रह्ममुहूर्त. जायना तुमगेर कशी अनुकूल आस की तशी करेत जाल्यार जाल तितले वग्गी मुखसूत तशी आमी पळोवता. केलो जण निमित्ताचे अयो तुम्ही सांगता मग हरे कृष्ण महामंत्र बाथरूमान समित सांगेता म्हणून. ऑफकोर्स सांगेत बाथरूमा कोण 24 घंटे जप करता पळा ताणे केन्नाय हरिनाम माते आसता तान तसं ल्हान करेत. आमी भायर आसतना सकयल सिनेमा पद हे टीव्ही सिरियल सकयल पळोवचे मागीर बाथरूमा वचून हरे कृष्ण महामंत्र सांगचे ते अगौरव दिला म्हणजे जाता. भगवंताल नावाक आमी गौरव पूरक आमी सांगता. तशें निमित्त तसल आमी काम करूनच सो ताका पवित्र नामाक आमी एक पवित्र स्थळार बैसून एकनिश्ठेरी आमी ते सांगल्यार ताजे फल आमकां मेळटा कंप्लीट मेळटा. आतां कोणी निमित्ताचे हो हरे कृष्ण महामंत्र म्हणटाना आमी तप्प करता तेन्ना आमी पाप येत न्हय म्हणटाचे. केलो जन फास्ट म्हणटा हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे म्हणटा ते केलो शब्द चुकून वता चूक जाता ते तशें केलें पाप मेळटलें म्हणून. पाप म्हळ्यार नांची ना जाल्यार तुका पूर्ती फल मेळटा म्हण जाल्यार हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे करेक्ट उच्चारण करका आनी समज ते म्हणलेले आमी आयकुका त्यात तुका परिपूर्ण फल
ते हरिनामाचे मेळटा. आणि तो 6th कॅन्ट तो दोन्ही चॅप्टरांत 14 श्लोक सांगता. सांकेत्यं पारिहास्यं वास्तोभं हेलनमेव मेनवा वैकुंठ नाम ग्रहणं शेषागहरं विधू. कसं म्हणारी भगवंत आले हे पवित्र झालेलं नाम आम्ही परोक्ष जावन म्हळ्यार सांकेत्य म्हळ्यार पण ते रामनगर त्यावे कृष्ण विलास ते हॉटेल कृष्ण सदन अशी एक संकेत जावन आम्ही म्हणल्यार ताजे फल असं. पारिहास्यम एक हास्य तांणी हरे कृष्णाचे अशें म्हणून सांगताचे. वाडणे आमकां तांणी हास्य केल्यार वाडणे तांकां ते फल मेळटा हरे कृष्णाचे म्हणून म्हणल्यार. आनी मेलडी म्हळ्यार लायक दिसता हरे कृष्ण ट्यून आयकल्यार भारी लायक दिसता म्हणून ते मेलडी. आमगेले घर कडेन मिगेले नातेक केन्ना हरे कृष्ण महामंत्र ट्यून जेवका घर कडेन 3-4 घंटे हरे कृष्ण धून चलता आसता. हांव लेखचे तिका केन्नाय जेव तिका हाजी फल मेळटाची म्हणून पुरा मिगे सुनेक पुरा जनाक मेळटा म्हणून हांव लेखता. तशी तुका ते मेलडी खातीर पुणी तू ते आयकल्यार समिता फल मेळटा. तसल नमन्याचे कसं जाता म्हळ्यार कुडले इमिडिएट आमकां गोत ना कितले आमी पाप कोरून आसता जे पाप फल कुडले तांतकून बिडगड जाता म्हणून सांगता. असं तसले हरे कृष्ण महामंत्र. मागीर हे पुरा जन विद्वांस पुरा जन धर्मग्रंथ कोण वाजिल्लो तांणी पुरा तांणी हे ओपलांचे अशें हे केल्यार खंडीत सगळ्याक तुम्ही हास्यान करायची ना सांकेतिक जावन करायची ना तुम्ही मेलडी खातीर ताजे म्युझिक मनोरंजनेक तुम्ही म्हणल्यार समिता ताजे फल मेळटा म्हणून सांगता. हाजी एक काणी सांगता. ही काणी कट्टुकथिकी निज म्हणून सांगता. अमरेंद्र दास तागेले प्रवचना ऐकलेली. कसं म्हळ्यार एक चोर आसता. चोर ताका सांजसांजे चोरी कोण पुरो जाता. हांव हाजी व्हडली चोरी करता म्हणून एक रायाले हांगा अरमने वण ती चोणू वता देंवता ते उद्यान वता तेन्ना आतां हांव कशी पूण चोरी करता म्हणून अशें सगळें प्लॅन करता. तेतू भितर एनाउन्समेंट जाता राय आयलो म्हणून उद्यानाक. तेन्ना कसो करचें म्हणून कळना. तो कसो करता वगी ताणें हाडलेले सगळे चोरूक हाडलेले पेस्काती कसो सकड वगी एक फोंड शिकोवन तातूं निपून दवरता आनी तागेले शर्ट आनी पुरो सकड काणू एक कोपीन मात्र घेवन ती धूळ आनी सकड माथ्याक आनी पुरो आंगा पुरो सकड लावन बसता. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 म्हणून एक्टिंग करता. एक्टिंग करतना राय येता. हाका पळोवन कसले एक महातपस्वी मिगेल उद्यानवनांत आयला. हाका लायक गौरवानी दिवन ताका जावक आशिल्लें पुरो दुड्डू आनी सकड दियाचे ताका खावच्याक जेवच्याक कसकी पुरो कसले उण करनाकाचे म्हणून सांगता. तेन्ना ते चोरा दिसता अरे हांवें काल एक एक्टिंग केलेलें. एक्टिंग केल्यार म्हाका इतलें सकड मेळ्ळें. हांव बदल तरी जप केलें जाल्यार म्हाका कसले मेळटा आशिल्लें की म्हूण लेखता. तेन्ना तागेलें मनस परिवर्तन हृदय परिवर्तन जाता. जावन तो बदलची लायक एक तपस्वी जाता. तो 24 घंटे हरिनाम स्मरण करता. ताका शिष्य जाताची तशीची तो शिष्य जाता मागीर तागे तो देह त्याग करता. देह त्याग करतना तागेलो शिष्य खंय भायर दूर गांव वचून आसता. मागीर येता तुगेल गुरूक तूं कशी गुर्त धरता म्हणून सांगता. मिगेल गुरुले ते हड्डांत दखून समीत हरिनाम आयकता म्हणून सांगता. म्हळ्यार तसले एक हास्य खातीर एक एक्टिंग केलेलो मनीस तो तितले शुद्ध भक्त जावन तागेले हड्ड समीत हरे कृष्ण महामंत्र सांगतके. पळयलो हरे कृष्ण महामंत्राचे परिणाम कशी प्रभाव कशी चेंज करले ताका म्हणून. आनी एक श्लोक सांगता कसं म्हळ्यार अज्ञानदतवा ज्ञानादुत्तम श्लोक नामयत संकीर्तमघम पुंसो दही धेदो यथा नला. आणि कसं सांगता म्हळ्यार
उज्जो सुक्कीतण कशी जोळोनो गोब्बर कोण उडयता तशीची हे भगवंताले पुण्य नाव समिता आम गोत्त संजो गोत नाशी जो आम्ही जप केला रे जप केलेला आले पापाच्या सक्कड सक्कड प्रतिक्रिया जोळून भस्म कोण उडयता म्हणून सांगता गोत्त संजो गोत नाश जो आम्ही म्हणला रे आमगेल पापाची प्रतिक्रिया पुरा जोळ भस्म जाता म्हणून सांगता म्हणताना कसली ह्या पवित्र नामाचे महिमा हे मागीर अनेक हांतू गरुड पुराणात सांगता अवेशोनपि यन्नाम्नि कीर्तते सर्व पातकै पुमान विमुच्यते सद्य सिंहत्रस्त्रैर्मगैरिव म्हळ्यार एक मनुष्य असहाय्यक परीक्षे म्हळ्यार काय करू जायना मरतना कसले करू जायना तसल परिस्थिती असता ना ताक इच्छिना यो ते हरी नाम घेऊ का म्हणून समेत इच्छिना तसल भगवंताले एक पुण्य नाम सांगले तरी जाल्यार शिव गर्जन केले सता कशी सांसन प्राणी धावन वताची तशी तागेल्या पापाचे जीवनाची पुरा प्रतिक्रिया पुरा वता म्हणून सांगता म्हळ्यार शिव गर्जन केल्या कशी पुरा प्राणी धावताची तशी कशी एक म्हणल्यार पुरो हरिनाम म्हणल्यार पुरो तागेल्या पापाची प्रतिक्रिया बिडगड जाता म्हणून आमकां तुमकां ते जसो मुरलीधर प्रभुआनी तांणी सांगला तुमकां हागेले अजा मिळाल काणी ताणी खाली नारायण म्हणले सता तो ताका अपास सेकंड चान्स मेळटा तागेली बुद्धी सुदारून तो व्हडलो भक्त जावन हरिद्वारा वचून भक्त जाता म्हणून सांगला नारायण हाका एक अनेक काणी सांगता हांव एक दोग जण भाव असतात एकलो भक्त असता एकलो अभक्त तो एक भाव लायक हरे कृष्ण महामंत्र जप करता पुरे सकड भक्ती करता अनेक भाव करीना ते भावा कशी आम्ही तागेल तोंडान दाखवून हरी नाम हाडोचे म्हणून ते गुरांनी प्लॅन करताचे कसं करताचे एक दिवस तागेल उदकाला व्हरताचे उदकाला व्हरून तागेल मात्ते तातूंत उदका बुडय आणि हरी नाम म्हण म्हणून ताका फोर्स करया म्हणून प्लॅन करतात तशी ताका व्हरून उदका बुडयतात सांग हरे कृष्ण सांग हरे तेन्ना ताका मोरची भैयारा तो हरे कृष्ण म्हणता तशी भायर येता तेन्ना ह्यांनी सकट म्हाका अशीच हरे कृष्ण हें करून आमकां उदका बुडून म्हाका दिश्ट मारताची म्हणून तो तागेले बायल चेडवा घेवन धांवन वचपाक तयार जाता तेन्ना सांगता गुरू कसं म्हळ्यार रे तू एकपंत हरे कृष्ण म्हणली न्हय ह्या मातो कसला तू खंयच्याक विकू ना म्हणून सांगता जायता म्हणता तो विंगडगांव वचून तशीची तो मांतार जावन तो शरीर त्याग करता तेन्ना यमदूत व्हरताचे सांगताचे हाणे कसले चांग काम केलेलं ना जाल्यार एक पण तो हरे कृष्ण म्हणला हाणे त्यांची पळात हांव सांगले इच्छे असून जो इच्छा असून जो हरे नाम घेतल्यार कसं फळ मेळटा म्हणून तेन्ना यमराज म्हणता तू एक पण हरे कृष्ण महामंत्र म्हणा न्हय हक्क तू कसं जाय सांग म्हणून तेन्ना कुडगास येता हो हांव हरिनामा कसले रिटर्न आम्ही कसले आश करू ना म्हणून सांगला विकू ना म्हणून सांगला न्हय म्हाका कसले नाका म्हणून सांगता ताका यमराजा कळिना यो हाका कसं दिवचें हांवें कसं फळ दिवचें म्हणून कळना तेन्ना वताची इंद्राला वताची इंद्रा सांग पळय हाणे एक पंत हरे कृष्ण म्हणला जाल्यार हाका कसं फळ दिवचें म्हणून आमकां कळना तूं सांग म्हणटा अयो म्हाका कळना बा म्हणून सांगता ब्रह्माला वताची ब्रह्माला वता ब्रह्म म्हणटा म्हाका काय कळना कसं दिवं का म्हणून त्याची शिवाला वताची शिव सांगता म्हाकाय कळना हाका कसली एक पण हरे कृष्ण मंत्र म्हणलेला हाका कसं फळ दिवचें म्हणून म्हाकाय वतना म्हणून राष्ट्र विष्णूला वताची विष्णूला सांगता पळय अशी हाणे एक पण हरे कृष्ण म्हणल्यार हाका कसं फळ दिवचें म्हणून कळना तेन्ना सांगता जालव्या सोडाची ताका हांगाची तुम्ही तितले गौरवपूर्वक पुरा लोक क्रॉस करून वैकुंठा हांग सोडले तेंचे फल ताका हरे कृष्ण म्हणलेला का तेंचे फल म्हणून सांगता तसंय गोत नाशी जेव्हा ते हरे कृष्ण महामंत्र म्हणल्यार ताका वैकुंठ प्राप्ती जाता तसले हरे कृष्ण हाजे महिमा आणि हरे कृष्ण महामंत्राचो अनेक श्लोक बृहद विष्णू पुराणातून सांगला सर्व रोगोपशमनम सर्वोपद्रवनाशनम
शांतिधाम सर्व अरिष्टानाम हरेर नामानुकीर्तनम. म्हणारे आम्ही सतत सतत जाऊन कंटिन्युअसली आम्ही हरिनाम आम्ही जप तरी केले जाल्यार आमगे पुरा रोग निवारण जाता. आमगे रोग पुरा निवारण जाता. आणि असले इम्पिडिमेंट्स म्हळ्यार पयलीं आमकां कोरोना कोविड हे पुरे येनिवे तसल समीत रोग निवारण जाता म्हणून सांगता हे श्लोक. हे कोविड वच्चे खातीर कोविड पेशंट्सा खातीर इस्कॉन आम्ही डिवोटीसांनी कितले कोटी 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 गटले हरे कृष्ण महामंत्र जप केला. कोटी गटले म्हणजे तसल हे हरिनामांचो शक्ती आसा. पयरी कालने पयरी हें घालल गुरु महाराजाले जयप्रताप महाराजाले एक व्हिडिओ. तांतू गुरु महाराज सांगता कसं म्हळ्यार एक एड्स आशिल्लो पेशंट आसता. ताका एड्स आयला म्हणून कळटा तेन्ना तागेल बायल भक्ती करता आसता, हरे कृष्ण महामंत्र जप करता आसता. तिका सांगता तूं ताका लायक सेव कर का म्हणून सांगता. तशी ती सेव करता. तशी तिगेल सेवा आणि तिगेले ते हरे कृष्ण महामंत्र हरिनामाच पल की तागेल हृदय परिवर्तन जावन तो हरे कृष्ण महामंत्र जप करू शूर करता. तो जप शूर करता 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 1 वर्ष नंतर तागेल अपास ब्लड टेस्ट केल्यार तागेल नेगेटिव्ह आयली म्हणजे पळयलो रोग समेत नाश करता. तसल हरे कृष्ण महामंत्राचे हे शक्ती. अनेक कसं म्हळ्यार कोटि जन्मे ब्रह्म ज्ञान येई मुक्ती नय येई कहे नामाभासे सेई मुक्ती हय. हे आमगे सगळ्यात एक समस्या. कसं म्हळ्यार आम्ही नामाभास म्हळ्यार आम्ही शुद्ध नाम आमकां घेवचें जायना. कोटी कोटी जन्म घेऊन जात तरी कोणाकय जो एक परिपूर्ण ज्ञान आयलं म्हणले क्या तसल मनीस समीत सांगता आम्ही नामाभासानं आमकां मुक्ती मेळटा म्हणून. नामाभास म्हळ्यार कसं न्हय म्हळ्यार आम्ही तोंडान जप करता आसाची हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे. जाल्यार मन कसं सांगता ओ आता हे तर कसं काम करता कसं न्ही कसले खंयकी धांवता हे पुरा सकट धांवता आसता मन. हे नामाभास जप. नामाभास जप केल्यार मुक्ती मेळटा म्हणून सांगताचे. जाल्यार तू प्रीतीपूर्वक ध्यान समेत हरे कृष्ण महामंत्र जप केला कसं मेळटा कृष्णाक प्रेम म्हणताना खाली तुम्ही आम्ही नामाभास जप केल्यार समेत मुक्ती मेळटा म्हणून हे जे लास्ट टाइम सांगिल्ले कोणे माताजीन आमकां सांगिल्ले. तशी नामाभासाने जप केल्यार समेत आमकां फल मेळटा मुक्ती. मुक्ती म्हळ्यार कसले जन्म मृत्यू जरा व्याधी चक्रा दुखून बिडगळे जावन आम्ही वैकुंठाका वचे. हे मुक्ती खंडीत मेळटा म्हणून हरिदास ठाकुरान सांगिल्ल्या तेजी काणी हांतू तेजी सांगता. तशी कोणी आमकां यो आमगे मन लागना आमकां मन बेसना आमकां अशी जाता तशी जाता म्हणून दुःख करची नाका. आम्ही देवाला प्रार्थना करूया. आम्ही शुद्ध नाम घेऊ तसलो आमकां मन दी देवा म्हणून प्रार्थना करूया. पक्कने मन ते धावले आपास हाडून ताका हाडून आम्ही जप करच्याका आम्ही प्रयत्न करूया. आणि एक श्लोक मस्त हरिनामा विषयी सांगची गेल्यार मस्त सकड श्लोक आसा. आणि एक कसं सांगता म्हळ्यार भागवतामांतू 12th canto 3rd chapter 44 श्लोका. यन्नामधेयं म्रियमाण आतुरः पतन् स्खलन् वा विवशो गृह्णन् पुमान् विमुक्त कर्मार्गल उत्तमां गतिं प्राप्नोति यक्षन्ति न तं कलो जना. म्हळ्यार हाजे अर्थ कसं म्हळ्यार कोण मोर्चाक मरण कालारी मोर्चाक या समय येयला तागेले तसल मरण हांतलारी निद्दो नाशिल्लो भंय जावन कसले करू जायना तसल भंय जावन आसता.
तसं गेलं तोंडा दाखवून कसले उत्तर समित येना हां तू सांगील असं भागवत तोंडा दाखवून उत्तर समित येना तर कसं सांगतं म्हणे समित ಗೊತ್ತಸನ तसल हरि ये भगवंताली पुण्य नाम सांगली सता तगेले पूरा पाप प्रतिक्रियेतून मुक्त जाता आणि तो परम स्थान परम देवाले लोक आवडता म्हणून सांगता असं जालारी या कलियुगा जन कोण नाही कृष्णा का आराधन करण्याची कल किती सांगलारी आलोचन करणे आता आम्ही सगळं रशियन रेव्होल्युशन फ्रेंच रेव्होल्युशन पुरं सगळं मस्त सगळं रेव्होल्युशन सगळं ऐकत असते हे चैतन्य महाप्रभून संकीर्तन आंदोलन हे आंदोलन म्हणजे हे पुरं हे सगळं नामाचे महिमा नामाच्या शक्ती पुरा सांगून आमगेले हृदयांतू चेंज हाणू आम्ही हरिनाम उच्चारण कर कामळेले कतीर हे पुरं सगळं भागवतांतू भगवद्गीतांतू पुरं सगळं सांगला आणि पण आम्ही ऐकून आम्ही चेंज येऊ का आणि आम्ही या दुसऱ्या का सांगून चेंज हाडो का म्हणून चैतन्य महाप्रभून आमकां सांगितलं सो आमकां हाजी काणी सांगला माताजी कसं नाही अजा मिळाल काणी कशी तो नारायण मर्च केल्यार म्हणलं आणि हे हरिदास ठाकूर आली एक काणी आम्ही ऐकूया हरिदास ठाकूर मस्त प्राय जाता मस्त मांतर जाता ताणे किती 3,192 राउंड्स जप करचाकाची कुडवाना तेन्ना सांगता चैतन्य महाप्रभू नाका हरिदास ठाकूर तू तितलो जप करच नाका तू सिद्ध पुरुष जाल्ला तू नाका तू जप करचे वाडणे म्हणून सांगता जाल्यार आयकना हरिदास ठाकूर निद्दोन कांय शक्ती ना निद्दल कडेन गेले समित हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे म्हणून जप करतके जप केलशिवाय तो पट्टा खायना आशिल्लो तसर जप करता तसर तागेल भक्तीक चैतन्य महाप्रभू एक दिवस येता हरिदासर कांय कळना कसन जाव का म्हणून म्हणल्यार म्हाका हांव प्राण सोडटा आनी तुगे लागीं तुगेलेच येद्राक दर्शन करून हांव तुगेले प्राण सोडका म्हणून सांगता तागेल इच्छा चैतन्य महाप्रभू हे करता स्वीकार करता आणि ताका हरिदास ठाकूर चैतन्य महाप्रभू पळयता चैतन्य महाप्रभू पाययारीची प्राण सोडता तेन्ना चैतन्य महाप्रभू तागेल शरीर घेऊन नृत्य करतके कसल एक हरिनाम तो यवन तो मुसलमान जाल्यारीची ताका ही क्वालिटी आयली कशी हरिनाम घेतिल्ले तितलेच तसल शुद्ध नाम हरिनाम घेतिल्ले तो देवाक प्रीती पात्र जाता तसे ताका घेऊन नृत्य करतके नृत्य घेऊन ताका घेऊन ते समुद्रांतू ते शरीर तागेल आध्यात्म ते भौतिक शरीर जाल्यार ते आध्यात्म जावन गेला आध्यात्मिक शक्ती येवन गेला तसे शरीर व्हरून समुद्रांत बुडयता आज ही सांगताची पुरींतू आम्ही समुद्र स्नान केल्यार आमकां तितले पवित्र आमकां ते पवित्र जाला तसल पवित्र समुद्र स्नान करता म्हणून सांगताची तसल हाका हरिदास ठाकूराल ते शरीर तांतू बुडयले निमित्त तसल हरिदास ठाकूराक तसल उच्च स्थान चैतन्य महाप्रभू दिता मागीर तागेले 12-13 हे सकट कतीर भारी व्हड हाजेरी चैतन्य महाप्रभू सेलिब्रेट करता चैतन्य महाप्रभू तर हरिदास तसं नामाचारी म्हणून ताका नाव दिता तसल नमने ताका जप केल्ली निमित्त ताका ती गौरव ती मर्यादा पुरा जन दिताची तसल हरिदास ठाकूराल काणी आता आम्ही हे सांगताची कसं म्हणारी टाइम गेल की हो थोडे टाइम आसा कसं म्हणारी भजन मागीर साधू संघ भजन म्हणारी आम्ही हे हरिनाम जप करचे मागीर साधू संघ करका साधू संघ म्हणे सत्संगात आमकी हे मुरलीधर चरण प्रभू हे भागवत पुराण कोंकणी टिमान आमकां बद्दची आमकां कसल एक सत्संग मेळटा असं आमगे कसकी एक पुण्य म्हणून लेखा तशी साधू संघ आणि त्या निमित्त कसं जाता अनर्थ निवृत्ती हे इम्पॉर्टंट आमगे हृदय आशिल्ले अनर्थ निवृत्ती जावचे हाजेन भजन आणि साधू संघ
आसका आम्ही जप करका आणि साधू संग त्यानंतर नेक्स्ट स्टेज कसं म्हणता आमकां भाव येता ते भाव येतर मागीर कृष्ण प्रेम येता हे प्रक्रिया जाले तरी जाल्यार कसं अनर्थ निवृत्त जाल्यार आमकां भक्ताल गुण येता भगवद्गीतान तो 12th चॅप्टरान सांगला भगवंतान कितल्या 13 श्लोका देखून 23 श्लोक तनका नाही 13 देखून 20 श्लोक तनका 23 गुण सांगताचे कृष्ण म्हाका हे गुणाची भारी प्रीती त्या गुणाची भारी प्रीती प्रिय जावन म्हळ्यार कोण म्हाका असूय नातिलो सकड जिवीची कोण एक स्नेहित की मागीर एक हांव स्वामी म्हळ्यार अहंकार नातिलो कोण क्षम दितलो कोण सुख दुःखांत आनी समचित दवरतलो केन्नाय संतोष आसतलो सदा तृप्त जावन आशिल्लो कोण आत्मसंयम आशिल्लो कोण भक्ती सेवा केन्नाय करता आशिल्लो कोण मान अपमान सकड एक कीर्ती अपकीर्ती एक लेखतलो तसल भक्त म्हाका प्रिय म्हणून सांगता तसल भक्ताल गुण येवका जाल्यार आमी तसल येवका जाल्यार आमी कसो प्रयत्न का हेंच नाम जप साधू संग तेन्ना अनर्थ निवृत्ती जातना आमची हे हातूंत थोडेपणी एक 5 गुणपणी खंडित येता ते मी गेले एक उदाहरण सांगेत तसल खंडित ह्या निवृत्त ह्या जाता याक एक हांव एग्जाम्पल सांगून कैद करता फर्स्ट कॅन्टोन तो 7th चॅप्टरान तो द्रौपदी विषय असं या कुरुक्षेत्र युद्ध जातरी द्रौपदीले 5 पुत्राक अश्वत्थाम गळ कातून ताका दुर्योधनाक कुश करूक हाण दाखयता दुर्योधनाक भारी बेजारता अयो आमगेल वंशाची एक लास्ट कुडी आशिल्ली तांकां दिवश मारले हाण म्हणून ताका बरी बेजारता तेन्ना हाका भीमाक हांगा सकड अर्जुनाक कोप येता तो ताका धोरूक वता अश्वत्थाम धांवता मारी ताका धोर कृष्णान ताका दिवश मारता का तसल आता ताईक तसल कोलेगडूक ताका दिवश मारी म्हणून सांगता जाल्यार अर्जुन तो भक्त न्हय कसल आत्मसंयम कसल म्हणे आस ताका म्हळ्यार तेन्ना तो दिवश मारना कृष्णा सांगली म्हणून तो सांगता हांव ताका धोरण बांदून व्हरता ते द्रौपदी यांनी युधिष्ठीर पळयता म्हणून सांगता तशी घेवन येता बांदून घेवन येतना द्रौपदी कसं म्हणटा द्रौपदी उत्तर ऐकला रे कसल ती भक्ती कसल तिगेल दया म्हणून सांगता ती सांगता हो गुरुपुत्र तेच गुरून तुमकां पुरा शस्त्रविधी दिलेली तू ताका दिवश मारू नज म्हणून सांगता आनी सांगता पळय तिगेल बामण एक कृपिका म्हळ्यार अश्वत्थामाला आवसुका तिगेल बामण ना तेन्ना हे पूत आपणी पळोवन न्हू तिडे दिवस काडका मिगेल पूत नाश पुरो जाल्यार म्हाका तुमी पूर पांडव आसाची म्हाका आणि हा पुत्रशोक घेतला तिक पुत्रशोक नाका म्हणून सांगता कसल दया कसल आत्मसंयम कसल क्षमाशीलते तिगेले कसल एक गौरव दिवचे असल गुण आमगेलांत आसवे आमके एक थोडे द्रौपदीले थोडेचे सुयेतीत तसले गौरव आसवे हे गुण आसवे ना आमगेला ना गुण तसल गुण ना ते कशी संपादन जाता कशी मेळटा हरिनाम भक्ती केल्यार मात्र तसल गुण आमगेलांत येता तेन्नाची आमी भगवंताक प्रिय जावन जाताची तेन्ना द्रौपदीक तिने आपयस तो कृष्ण धांवन येत आशिल्लो कित्याक म्हळ्यार तांगेला तसल गुण आशिल्ले निमित्त ताणें तशी भक्ती करता आशिल्ले तशी ताणें 24 घंटे कृष्णाले ध्यानार आशिल्ले निमित्त तांकां तसले स्थान मेळटा अर्जुन एक म्हणटा नारद मुनीक सांगच्याक कृष्ण सांगता पळय थंय एक मिगल भक्त न्हिदला ताका वचून आपूण हाडी जेवणाक म्हणून म्हणटा नारद मुनी वता ते कोण न्हिदले अर्जुनाला प्रति उशिरा देखून कृष्णा कृष्णा कृष्ण प्रति श्वासा देखून तागेले आंगा देखून पुरा कृष्णा 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 म्हण येता तसल म्हणे अर्जुन तांणी पांडव भक्त तसल म्हण भक्त तेन्ना कृष्ण तांकां चतुर्भुज रूप दाखयत के लास्ट संतोष जावन तसल भक्त आम्ही जावका म्हळ्यार इतले थोडे चित्त जायना जाल्यार एक 5 गुण पुणे आमी जावन भगवंता प्रिय जेवका जाल्यार एकच उपाय
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जप करता. आणि पुणी हे एक रेव्होल्युशन हे एक म्हण लेखून आम्ही पुरा जन आम्ही कोंकणी पुरा जनाक हे चेंज करता. आणि आमगे भागवत पुराण कोंकणी टीम आणि डे बाय डे वाढता वचका. म्हाका हांगा कोणी कोंकणी कोणी जन नाची म्हाका तशें मिटा तुम्ही पुरा कोण कोण ते तुमगेले कॉन्टॅक्ट आसा तांकां सगळ्यांक चेंज करता म्हणून हांव तुमगेला मागता. आणि आमकां देव आमकां ती शक्ती दिवो म्हणून देवाला प्रार्थना करता. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी. लायक करून आज आमकां सुमार इतले विशय तुम्ही सांगून दिले. हरिनाम संकीर्तन मस्त इम्पॉर्टंट म्हणून आमकां गोत आसा. जाल्यार ताजे पुराणांतू जेवो भगवत गीतांतू जेवो भागवतमाचे स्टोरीज सांगून ताजे एक एसेन्स आमकां दिले, इम्पॉर्टन्स आमकां शिकयले. आणि हरिनाम आमी कशी म्हणका, केन्ना म्हणका, खंय म्हणका हे बी आमकां सांगून दिले. बांधवान तू कोणाक कसो क्वेश्चन्स असल्यार निमगो वयता. कोणाले कसो क्वेश्चन्स आसवे? प्रभु विश्वानंद नायक प्रभु निम्गे येता क्वेश्चन. माताजी नमस्कार. हरे कृष्णा. कितले लायक सांगलेच म्हणा तुम्ही. हांव 50-60 वर्सां म्हापशां वचून सोडलो. मेगेल सांत आसतना आमी ल्हान भजन करता आशिल्ले. अशी आमी हरिकथ आयकत आशिल्ले. ल्हान वेंकटरमण देवस्थान उडपांतू अध्यक्ष महात्मा गांधी टायमांत आशिल्ले अशी दंडी मार्च सकयल केरला उडपांते आशिल्ले. त्यावेळेस काळांत MBBS नाशिल्ले, LMP म्हणून आशिल्ले. LMP करच्या मुंबई गेले तेन्ना महात्मा गांधीले परिचय जाले. तशीच त्या सत्याग्रह सकट वचून दंडी मार्चान सकट पार्टिसिपेट केले. वच्चे पयलीं पुढे मुंबईंत ल्हानूच फक्त पेरडुरांत मेलनालगांव पेरडूर अनंत पद्मनाभ देवस्थान. अनंत पद्मनाभ देवस्थान म्हापशांच घर आमी अज्जाल आजी आमी GST समाज सोंड दिला सकळ आमी अन्न अನ್ಕೊಂಡು आमी कसं केलं नाही. अज्जाल घर सोंड दिला अम्माल घर तितलेची. चिಕ್ಕಮಗಳೂರು ಹನುಮಂತಪ್ಪ ನಾಯಕ್ म्हणून सांगून गेलो. हनुमंतप्पा सर्कल असतो याला अज्जान मेल्ल्याची एदरा बैल जालेले म्हणतात. हांव तुमकां इतलें सांगताच म्हणाले आमकां एक सांग आसतना केदरी एक भक्ती एक भजन एक कीर्तन म्हणून करतलेची. तुम्ही हे पुरो सांगता आसतना रोम रोम उठान राखतो असो इतली खुशी जाली. मस्त जर्नी मनीस. गुरु महाराज कृपे कसं म्हणा रे. आता हांवें मिगेले एन्सेस्टर सांगच्या लागला रे. मिगेले पिज्जो मिगेले आज्जाला न्हू देवेंद्र कामत म्हणून कारकळाचो तो भारी संत आशिल्ले. आमी सांगता आशिल्ले अहो काल अहो दिवस रात तो राम नाम करता आशिल्ले. मिगेले आक्कानी सांगताची कसं की गोया तुका आमगेले पिज्जाले तुका कसं की आशीर्वाद मेळनास का तुका हे म्हणून कसं की ते कारकळ वेंकटरमणाल दे की ना तुम्ही पर वैष्णवाल कृप की आमगेले गुरु महाराज कृप की चैतन्य महाप्रभू कृप की म्हाका एक थोडेची एक सांगच्याक अवकाश दिला. ताका हांव तांकां सगळ्यांक मिगेले पुरा जन मालगडे पुरा जनाक हांव नमस्कार करता. धन्यवाद माताजी. मस्त श्रेष्ठ म्हणिशिल्ले. एक इतले वेळ बसून आयकलेले तृप्ती म्हणिशिल्ले. एक तल्लीन जाल्ले. मेलांना सांगता आशिल्ले भजन उडू आसून ट्राय करता आशिल्लो. एक लाईन सांगून दाखयत तुमकां. सांगेत तुम्ही अनुमती दिला सांगता. माफी करता. राधे 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 गोविंदा वृंदावन चंदा अनाथ नाथ दीन बंधू राधे गोविंदा. होय आता तुम्ही हांव सांगता तुम्ही आता हरे कृष्ण महामंत्र जप करता आसच वे. वय डेली 4 राउंड करता. म्हाका हांव तमिळ इस्कॉनान तूं मेंबर जावन आशिल्लो. आमची आशिल्ले 4-5 वार जाले मात्र GSP भक्तवृंद आसा म्हूण कळ्ळें न्हू. एक मिस करना अटेंड करता असो.
ಏನು आमकां वीकली आसता आतां एडवान्स क्लासेस वेन्सडे चलता एनरोल केला म्हटलं हांवें व्हेरी थंय गुड. ताचे कितले पठण केल्ले नामस्मरण कितले केल्ले म्हणून तांणी सांगून प्रकार 16 करचो ट्राय करी म्हणून 16 खंडीत जाता आमी जे ना 4 अंतू खंडीत करता 4 डेली करता देवाक भक्ती सांगचे तितलेच मागीर मस्त ओके ओके. निमगे आयकून मनान तुमगेले आशीर्वाद जेवका म्हूण मागून घे. तू केन्ना मिगेल पर्सनल नंबराक तुम्ही फोन करूं येता काय वाटे केन्नाय उलयत. हरे हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि कोणाक कसो प्रश्न आसा? माताजी चॅट बॉक्सान बी सुमार आमकां हें येता सर तुमगेले सेशन आज एकदम लायक लॉंग डीप एंड ग्रेव रियलायझेशन. थँक यू. हरे कृष्ण माताजी. प्रश्न कसले ना मात्र आज ब्लिसफुल डे लागतस. आय मीन तुमचं सेशन ऐकूच म्हळ्यार इतले इंटरेस्टिंग उरते की आणि इतले तुम्ही उदाहरण इतले कमी टायमान तो सांगितलंस की खूप खूप धन्यवाद तुमका. आणि इतले एक्सप्रेशन तो लास्ट सांगितलं तुम्ही ते द्रौपदीला हे उदाहरण त्याशिवाय बी कितलं एक्झाम्पल दिलेलं असा इतले रेफरन्स घेऊन टू द पॉइंट. थँक्यू सो मच माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सो मुरलीधर चरण प्रभू ते समरी सांगता म्हळ्यार सांगेत दिसता. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. माताजी मग एक प्रश्न श्री माताजी सांगाचे. माताजी हरे कृष्ण महामंत्र आम्ही रेग्युलरली म्हणताची जाल्यार पण तसं जात म्हळ्यार भारी कष्ट आसतना ते म्हणटाना मनात तृप्ती मेळ पुरो जाल्यार भारी संतोष आसतना एकाक पण आमी ते विसरूंक साध्य आसा त्या इत्तिमितीन जाता म्हणाला. कष्ट आसतना आमी हरे कृष्ण महामंत्र म्हणटाची जाल्यार संतोष आसतना एकाक पण आमकां कसं दिसता म्हळ्यार ते मागीर करूया म्हणाले का मनांत दिसता. म्हळ्यार एक भक्त जावन आशिल्लो ताका दुःख जेवो संतोष जो तो भगवंताले आराधनेक यूज करची प्रवृत्ती ताका आसल्यार ते जाता. आमी संतोष मेळटना आमी इंद्रिय तृप्ती कडेन वताची तशी निमित आमी विसरताची. आज म्हाका हे संतोष मेळ्ळा हे सुख मेळ्ळा आज हांव कृष्णाक मस्त नमने व्हेरायटी नमने हे करता भोग करता नैवेद्य करता देवाक चंदकोनो अभिषेक करता आजी देवाक तें करता संतोष जाला म्हाका आजी मस्त कीर्तन करता हांव म्हूण संतोष ते संतोष आमी देवाल आराधनेक यूज केल्यार ते विसरनाचे आमी इंद्रिय तृप्ती ते कडेन वताचे तेंच मेन कारण. हरे कृष्ण. थँक्यू माताजी. आणि कोणाक कसं क्वेश्चन्स असल्यार निमगू इथं जेव्हा चॅट बॉक्सान घाली येता. हरे कृष्णा माताजी एक प्रश्न करिए. सांगा निम्याज. ओके थैंक यू माताजी. सो वंडरफुल क्लास. तो आपने बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें लगा दिया. मेरा एक छोटा सा जिज्ञासा था. आपने तो ये नाम के ऊपर 3 ये होता है ना 3 स्तर नामापराध नामाभास और शुद्ध नाम. और उसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डाल सकते हैं अच्छा होगा. और दूसरा एक प्रश्न था आपने जो स्टोरी में बताया था द्रौपदी का और हम देख सकते हैं श्रीमद् भागवत में कट्वांग महाराज का भी तो उन्होंने एक बार ही कॉल करे क्षण में भगवत प्राप्त किया था. तो हमारे अंदर वो उतना जो तीव्रता या उतना जो जिज्ञासा क्यों नहीं आते हम भगवान का नाम जप करते समय. आप ये इतना क्लास सुन पर हमको मालूम होता है फिर भी हमारे अंदर वो उतना भाव क्यों नहीं आता है. प्लीज आप थोड़ा हिंदी में बोलना है कि कोंकणी में बोले तो ठीक है. कोंकणी में कसं म्हळ्यार ऍक्च्युअली ते रिझन कसं म्हळ्यार आमी जन्म जन्मांतर दाखून आमी हे इंद्रिय तृप्ती खातीर आमी आमगे जन्म आमी वेस्ट केले निमित्त ताजे लेपन भारी थिक्क आशिल्ले निमित्त आमी
पूर्ण रुपारी आम्ही नामावयरी कॉन्सन्ट्रेट करू जायना. रिझन तेची मेन रिझन जन्म जन्म दुखून आम्ही यांची कसं नाही आहार निद्रा भय मैथून यांची कोण असायची हेच कोण अशी निमित्त आम्ही हरिनामावयरी कॉन्सन्ट्रेशन करू का भारी कष्ट जाता. ते अनर्थ निवृत्ती जाल्ल्याशिवाय आमका नामावयरी फुल कॉन्सन्ट्रेशन करूक जायना. त्या कितले जन्म वत की ना कितले वर्ष वत की गोतना जाल्यार तुका कृष्णाले कृप गुरुल कृप मेळ्ळारी तू एका मध्ये स्पिडारी रॉकेट गेला म्हण की तू शुद्ध नामाक फट्टनी वच्चा काय पुरो ते तुगेले तांगेल कृप आणि तुगेले जन्म जन्माचे पूर्व जन्माचे सुकृती तरी आस म्हण जाल्यार खंडित फट्टनी तू रॉकेटची शुद्ध नामाका वच्चाक पुरो. जाल्यार मेन कारण हीच आम्ही पूर आहार निद्र भय मैतो जन्म जन्मादकून तांतूची आम्ही आमगे जन्म कळल निमित्त ताजे लेपन मस्त दाट आशिल्ले निमित्त जाता म्हणून हांव लेखता. ते वता खंडीत वता केन्ना आम्ही साधू संग करता आणि हे पुरा गुरुल मार्गदर्शनारी आम्ही आमगे जीवन आम्ही कृष्ण भक्तीतू कृष्ण प्रज्ञेतू आम्ही जीवन चला सुका. तांतू एक चूर थोडे पुणे दोष येवचा न परिपूर्ण जावन आम्ही कृष्ण प्रज्ञेतू आम्ही जीवन करता तेन्ना खंडित जाता साध्य जाता. ह्या जन्माच्या अनेक जन्म खंडित मेळटा हे खंडित जाल्यार सांगू जायना आम्ही कितले आमगेले दोष आसा आमगेले हृदयांतून ते निवारण जावपाचीच. ताका भिवची नाका भिवची प्रयत्न करता रबका तुक मन हे तेकडे गेले आपस ताणून हाडका ताका मन गेले तपास देवाला प्रार्थना करता रबका देवा म्हाका एकच शुद्ध नाम दिवतीस बुद्धी दी देवा शुद्ध नाम दिस प्रार्थना कर हांव देवाला तेच मागचे शुद्ध भक्ती दी गुरु पूजा केल्या तागेला गुरुला तेच मागचे शुद्ध नाम दिवतीस बुद्धी दी केन्ना तुगेले प्रेम दी म्हणून तेच मागका खंडित जाता. हरे कृष्ण. थँक्यू माताजी. वय की नाही कोणी मुरलीधर कसं सांगता की हरे कृष्ण माताजी म्हाका ते ऍड करू आशिल्लें माताजी. एक लाईव्ह उदाहरण आसा हिज होलिनेस जयपताका स्वामी महाराज तांणी कितलेय एक सिच्युएशनार आशिल्ले वेळार तांणी तांगेलो ओट्ट आशिल्ले नर्ससाक डॉक्टर्साक आनी थंय आशिल्ले पुरा पेशंट्स आताय तांगेले डिफिकल्ट सिच्युएशनांतू कृष्ण नाम दिवन तांकां उत्साहीत करून कृष्ण नाम सांगचे तशें केलेलें आसा. ते एक लाईव्ह एग्जाम्पल आमकां डायरेक्ट पळोवचें मेळटा. बुकां वाचची मात्र न्ही डायरेक्ट आमगेलें तूं लाईव्ह एग्जाम्पल आमकां दिसचें एक सिच्युएशन आत्ता कालांत आमकां मेळ्ळेलें आसा. ताजें फल तांकां मेळ्ळेलें तें टोटली डिफरंट आशिल्लें एक पर्सनाक साधू संगान आनी शुद्ध भक्तीन नामा उच्चारण करून मेळचें म्हणून एक लाईव्ह एग्जाम्पल. हरे कृष्ण. वय हांव एक्चुअली जयपताक महाराजाला एग्जाम्पल सांगता म्हणलें केल्या तुम्ही उडकास केल्या एक्चुअली हा काली गुरु महाराजाले फास्ट टाइम शेषाद्री बेंगळूर शेषाद्रीपुरम ते देखून आशिल्ले सांगता कसं सांगता म्हणजे एक म्हणता गुरु महाराजाक सेकंड टाइम कोविड जाताना 3 डिग्री अशी ताप येते रात्री 3 घंटे 2-3 घंटे ऐकलाक तागेलो वराह प्रभू ते मायापुरा लोकल डॉक्टराक आपयते तेन्ना तो डॉक्टर येता हाका गुरु महाराजाक तितकें टेम्परेचर आसा जाल्यार गुरु महाराजाक कसले पर दुःखी म्हळ्यार त्या गुरु महाराज ताका सांगता डॉक्टराक यो तुका तितलें मदरात करून आपूण हाडलें आतां हांगा पुरा टेम्पलांत कितले जन कोविड पेशंट आसाची तांणी कशी आसाची म्हूण त्या विचार करतके तितले तापान वळवळ येता जाल्यार गुरु महाराज निमगिता तागेले विंगड जनाल्या विंगड जन कशी आसाची तुका हांव हें मस्त कशें दिल्लें म्हूण तसल गुण आमकां आसवा ना आमकां ना तसल गुण ना हांव ती द्रौपदी तसल गुण आसवा आमगे लागीं ना कोणी एक उत्तर उलयलें ताका कपास रिटर्न उत्तर दिवका म्हूण आलोचना करताची एक कोणी कसं न्ही आमकां म्हणल्यार पुरो आमी कितले वर्सान गटले आमी साथ सिताचे तांगेले वयरे हगे तसल म्हणे आमगेलो गुण आसा हे अनंत निवृत्ती जावकाचीच
तेद मात आमकां शुद्ध नाम घेवच्याक जात म्हण लेखता हांव. हरे कृष्णा. थँक्यू माताजी. थँक्यू सो मच. माताजी हा सांगाचे. हा आमगेली प्रितीची पाचची मोगाची बाप्पा मा तक्रारी तुमगेले उलायनी जाल्यार म्हाका समाधान जायना. तुम्ही आता हे मुरलीधर चरण प्रभून एक एक्झाम्पल दिले, लाईव्ह एक्झाम्पल. ते वन्स इन इतली मिलियन्स पुरा एक कोणाय असू शकता अशी. आणि Right, मागीर तुम्ही एक स्वाम्याल एक्झाम्पल दिले की 192 की कसन की त्यांनी जप करतलेची आणि Right. त्यांना ताजीन बी त्यांना सिद्धी पण प्राप्त झाली. त्यातलं चैतन्य महाराजांनी सांगले की त्यांनी तितली जप करची गरज ना म्हणून. तर आमगेला भाव असल्यार आमी इतली जप करका म्हणून ना, आमी भावान आमी तितली नुसती अशीच जप केल्यार चलता. अशी म्हळ्यार मंत्रमाला करका अशी काही ना नव्हे. खंडीत तुका भाव आसवा, खंडीत सांगतवे. मागीर खबर ना, हांव अशी इन जनरल निमगिता, म्हाका ना म्हणून हांव तुमकां निमगिता. आम्ही तसल बद्ध आत्मा, आम्ही तसल या ना. गुरु महाराज तसलो तितले तो 24 घंटे तागे कृष्ण प्रज्ञेत आशिल गुरु महाराज ताका कसल ऑपरेशन जेवो कसं जेवो तागे जपा काउंट तो सोडा कोतसवा गुरु महाराज. तसल गुरु महाराज आमकां मादर जावन आसतना आम्ही कसल्या आम्ही तसल ना. सो आम्ही निजांतून 64 राउंड्स जप करता जाल्यार प्रभुपादाल कृपेन आमकां 100 राउंड मिनिमम दिला. सो आम भाव ह्या सगळं उल्लाचेर आम डिसिप्लिन म्हणून करकाची दॅट इज राईट. आणि आमकां भाव येता तुम्ही आता सांगले वय. पण मॅरी समजा जाय न्ही केन्ना केन्ना अशी काय नच जाले, जोर काय नच जाले तेन्ना समजा जप जाय न्ही मंत्रमाला, तेन्ना आमी अशीच तोंडान अशी मंत्र खाली भाव जप केल्यार चलता वे अशें इन जनरल क्वेश्चन असो. करकाची मंत्रमाला खंडीत जप कोरकाची. सपोज पक्कनी तुका तसं नेक्स्ट डे पुणी ते कोरेत म्हण दिला. पळय जप कोण जप करत पळय शुद्ध मनार ताका खंडीत जायना म्हळ्यार नांची ना, करताचीच. करनाशिरा बूक जायना आमकां पुरा जप करताचीच. ते तुका एक सुरेख कोणाले कोणे गुरु महाराजान सांगले ना, आमगे शिक्षा गुरून सांगला म्हणून आमी जप करता जाल्यार ते आमकां एक अभ्यास जाता. ते अभ्यास जाल मागीर ते सोडच्या जायना. ताप येवो कसं जो करताचीच आमी करताचीच कसं जाल्यार ते केले शिवाय आमकां मना समाधान नांची ना. तशी तसल परिस्थिती येताच आमी करपाचीच. विंगड पूरा काम करता की जप मात करू जायना. खाताची जेवताची पित्ताची पुरा करता, जप मात करू काय ना जवा. एक सुजना जप कोरकाचीच. नो एक्सक्यूज. ओके, धन्यवाद माताजी. हरे कृष्णा. मस्त इतले विषय आमकां क्लियर जाता असं. आणि कोणाक कसं क्वेश्चन्स नेमगूच आसवा जेव्हा कसं शेअर करचे असल्या करूं येता. येस. हरे कृष्ण. आता ते हेमा माताजीन क्वेश्चन रेस केलेले आहे का मथुरा माताजीन लायक रिप्लाय केलेले आसा. मग एक वस्तू मथुरा मातान परमिशन दिला, हांव एक ऍड करूया माताजी. करी 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 वाटे अशी प्रभुपादान सांगितलं की आमगेले मनच पळय मस्तची आमकां डायवर्ट करता उरता. आज म्हणचे भावान मनस 16 माळ कित्याक करता, ताजे पासून एक माळ केल्यार मनस पुरो केल्यार बरें म्हणून आमकां विचार येवचे भाव आसा. मात त्याची मन आमकां फाल्यां कसं सांगता ते एक माळ कित्याक एक पंथा केल्यार पुरो म्हणटा. एक पंथा कित्याक अशी म्हणटा म्हणून बी ना. आमी खाली फील केल्यार पुरो आमकां धोका दिता म्हण पळय अशी फसयत पळय तशी. त्याची खात्री हे आम्ही हे कलियुगांत आसा जी आमकां हे सांगिल नाही हे. करेक्ट करेक्ट. खंयच्या अवस्थेचेर 16 माळ कर कामळ कर, डिसिप्लिन म्हणून म्हणा कसले म्हणा, पण कसं कामळ बाई करकाची खंडित. नो एक्सक्यूज. पण हांव पळयला मस्त पंथा पुरो जाण करताची. आमगेले हांगा पण कॉलनी बिल्ली मस्त आसाची ते प्रभूजी आणि अशी.
ते करताचे पण ते 2 तास बसून करताची आणि आम्ही समजा कसं नाही काम करताची आम्ही कसं नाही रॉंग केले तेंगेले काही लक्ष असता तेंगेले माळा झाली ते लोक आमकां ते सांगताचे तुम्ही अशी केले त्या केले तशीच त्या केले म्हणजे तेंगेले कॉन्सन्ट्रेशन नासता मस्त जणाले 16 करताची मस्त जण 20 करतात 24 करताची बाकी सिरीज ऐकता तुमका क्लियर जाता वत पळय तुमगेले हे क्वेश्चन असनवे हे शिक्षाष्टकमाचे अपकमिंग सेशन्स असा नवे तांतू तुमगेले डाउट इतले क्लियर जात की आय एम शुअर की हे तुमका हो प्रश्न येवचो बी ना कसले लोक तशे करता ते बी कळले येतले तुमका आणि आम्ही कसले करचे ना तशी ते बी कळले येतले होय की नाही मुरलीधर Yes. It brings a change, revolution in all the hearts of all the people. Change. It will bring. आणि एक ऍड करू आशिल्ले फाई हेच टॉपिक आजी मथुरा माताजीन काढलेले टॉपिक माइंड मॅनेजमेंट अँड होली नेम म्हळ्यार इंग्लिशान तो एक यंग जावन आसले एक ब्रह्मचारी ब्रज विहारी प्रभू हिज ग्रेस ब्रज विहारी प्रभू तांणी काडू वता आसाची तांणी मस्त एक्झॉल्टेड मोटिवेशनल स्पीकर तेंचे ते मिस करू नाकाची म्हूण सांगता आसा अश्विनी माताजी ताचे डिटेल्स सांगतात ओवर टू यू माताजी हरे कृष्ण आता प्रभूजी लाईव्ह असतं ना फाय लाईव्ह आसा फाय संजे 7:30 घंट्याक लाईव्ह आसा ओके प्रभूजी त्याची प्रभूजी तुम्ही अनाउन्स केलेले आसा सो आमकां फाल्याक आज आमी कितलो टू शेअर तू करून घेतली की ताजे आनीक चड आमकां डिस्क्रिप्टिव्ह जावन आमकां फाय आमकां शिकच्या मेळटले हिज ग्रेस ब्रज बिहारी प्रभू तांणी माइंड मॅनेजमेंट अँड होली नेम सो आम्ही आता म्हणतो असच की माइंड डायवर्ट जाता कशी माइंड वापस घेऊन येवका आम्ही पुरा म्हणतो असच सो एक हानी हिज ग्रेस ब्रज बिहारी प्रभू मटेरियल वर्ल्ड आणतो तांणी लायक तांणी एज्युकेशन घेतलेलं असं ही हॅज डन हिज मास्टर्स इन इकॉनॉमिक्स अँड फिनान्स आणि सम ऑफ द प्रेस्टिजियस इन्स्टिट्यूशन लाईक टाइम्स ग्रुप ICICI बँक थंय आनी तांणी काम केलेलं असं सो तांगेले पर्सनल एक एक्सपिरियन्स आणतो तांणी आमकां शिकयतले की माइंड मॅनेजमेंट अँड होली नेम आमी कशी करता आणि आमकां पुरा लोकां खातीर ते मस्त अगत्य पडटले आमी जस्ट बेबी स्टेप्स घेता आसाची आमगेले भक्ती खातीर सो फाल्याक 19 फेब्रुवारी at 7:30 PM इंग्लिशांत आसतले बट ताजी कोंकणी ट्रान्सलेशन बी अवेलेबल आसता सो पुरा लोकांना अटेंड करता तुमगेले फ्रेंड्स रिलेटिव्स आनी सांगा इट वुड बी अ ग्रेट सेशन फॉर शुअर ओके हरे कृष्ण आनी एक 2 अनाउन्समेंट करचे आसा दुसरी अनाउन्समेंट कसं म्हळ्यार 27 फेब्रुवारी संडे आयिल्लो आसा ते दिवस एकादशी जावन आयिल्लो आसा संपूर्ण भागवत गीता रिसायटेशन आसा बट हे पंत खाली मेल बांधव आसा आमगेले प्रभूजी लोकांक मात्र आसा सो लास्ट टाइम चेडवान म्हणलेलं आसा सो तशें आसा आमगेले घरचे अण्णाक भावांक आमगेले बामणांक पुरो लोकांक आमी सांगेत मिनिमम 2 श्लोक आणि मॅक्सिमम 7 श्लोक सो मोर दॅन 108 मेल बांधवास आमकां जावका हे रिसायटेशनाक लोकांक वर्ड स्प्रेड करा आणि हे एक एकादशीचे सेशन सक्सेस करूया हे दुसरेचे अनाउन्समेंट तिसरेचे तुमकां थोडेच लोकांक गोत आसा पुरो आमगेले बांधवा जावन आशिल्ली हिज ग्रेस हर ग्रेस सुष्मिता सती माताजी आणि द मदर इन लॉ ऑफ बुरिदा कृष्ण प्रभूजी तांगेला आजी देहांत जाल्लो आसा तांणी शरीर त्याग केल्लो आसा आज सकाळी सो तांगे खातीर आमी तांगेला आत्मशांती प्रार्थना करूया हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे आनी कोणाक क्वेश्चन्स ना जाल्यार जो क्वेश्चन ना जाल्यार आमी कैद करूया सेशन प्रभूजी नरसिंहाती सांगून नरसिंहाती सांगता नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाददायिने हिरण्यकशिपुवक्षः शीलकङ्कणकलाये इतो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंहो बाह्ये नरसिंहो हृदये नरसिंहो
नरसिंहदिं शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरेण कमाद्भुतशृङ्गाम् दलितहिरण्यकशिपु तनुभृङ्गा केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, महाराज की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हर ग्रेस मथुरा माता जी की जय। His Holiness Jagta Swami Maharaj की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल।